नमस्कार, येवकार. प्रुडंट मिडिया मतदार राजा लेडी स्पेशलाच्या आनीक एका भागा भितर तुमकां सगळ्यांक राधिका कामत सातोस्काराचो माय मोगाचो येवकार. ह्या फावट आमी आयल्या गोंयच्या दक्षिणे कडेन सालसेत ह्या तालुक्या भितर आनी सालसेत ह्या तालुक्या भितर खूब म्हत्वाचे अशे मतदारसंघ आज आमी भोंवून काडटलीं. तातूंत एक गोंयची जी मुखेल शारां आसा त्या मुखेल शारांतलें एक मुखेल शार मडगांव ते मडगांव फातोड्डा ही जी एरिया आसा ती सालसेत तालुक्या भितर पडटा. आनी आज आमी अशेंच सालसेत तालुक्या भितर प्रवास करुया. तातूंत मडगांव, फातोड्डा, कुंकळे अशे वेगवेगळे मतदारसंघ आमी भोंवपाचो प्रयत्न करुया. थंयच्या बायलां कडेन उलोवया, जाणून घेवया तांची मतां, तांचे विचार आनी तांची सजेशनां. आयचो आमचो मतदार राजा लेडी स्पेशलाचो जो भाग आसा तो आमी सालसेत तालुक्या भितर भोंवून काडुया, बायलां कडेन उलोवया. मतदार राजा लेडी स्पेशल, प्रुडंट मिडिया. आता ह्या 5 वर्सांक तुजो गोंय सरकारा कडल्यान तुज्या आमदारा कडल्यान तुजो अनुभव कसो आशिल्लो? अनुभव म्हणजे सांगपाचो म्हळ्यार बेजीक गोश्टी म्हाका दिसता खंयचेच गव्हर्मेंट अजून मेरेन फुल्ली सॅटिस्फाय करपाक पावना. फॉर एग्जाम्पल आतां म्हज्या बिजनेसाच्या पॉयंट ऑफ व्यू जर धरलें तर आमी केक सुद्दां खंय घेवन वता. मेन गोश्ट जी आमकां दिसता ते रस्ते. रस्ते इज अ बेजीक नीड. आमकां आतां स्वातंत्र्य मेळून इतलीं वर्सां जालीं पूण म्हाका हें कळना की इतलें कितें तुमकां टॅक्नोलॉजी लागता की खंयचो रस्तो खंयच्या टायमार फोडप, खंयच्या कारणां खातीर फोडप, हाजें प्लॅनिंग करपाक कितली अशी तकली लागता. सो हें सपोज सारकें खंयचेच गव्हर्मेंट करना. म्हणजे हांव ह्याच गव्हर्मेंटाक अशें म्हणना पूण हाजें प्लॅनिंग करपाची सामकी गरज आसा. दीस इज सामकी बेजीक नीड अशें म्हाका दिसता. सो दीस इज वन ऑफ द बेजीक निड्स जी एड्रेस जावपाक जाय. दुसरी गजाल म्हणल्यार म्हाका सांग की आतां ह्या आतां 5 वर्सांक वेगवेगळ्यो घडामोडी सरकारा भितर घडल्यो, गोंया भितर घडल्यो. कोवीड जालो किंवां बुट्टी आयली, वादळ आयलें. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी कश्यो कितें हँडल जाल्या अशें तुका दिसता? टू सम एक्सटेंटूच त्यो हँडल जाल्यो. म्हाका दिसना की आमचें गव्हर्मेंट ह्या सगळ्या खातीर रेडी आशिल्लें किंवा तांणी प्री प्लॅनिंग कितें केल्लें. ऑर इवन फर्स्ट वेव आयली तेन्ना आमी म्हणूंक शकता की खंयचेच गव्हर्मेंट प्लॅन नाशिल्लें, खंयचीच कंट्री प्लॅन नाशिल्ली. पूण जेन्ना सेकेंड वेव आयली तेन्ना आमी तयारी करून दवरूंक जाय आशिल्ली, प्री प्लॅन करपाक जाय आशिल्लें. आनी थंय आमी खंय ना खंय तरी कमी पडले. कित्याक गोंयान जे तरेन डॅथ्स जाल्यो, जे तरेन ऑक्सिजन सिलिंडर्स पावले ना, थंय कितें ना कितें तरी गव्हर्मेंटाची मिस्टेक जाल्या अशें दिसून येता. सो अपार्ट फ्रॉम दीस आतां मातशें वेगळें हातूंत उरता हांव. आतां वेगवेगळे जे उमेदवार आसा, इच्छूक उमेदवार आसा, जे सेटल्ड आमदार आसा ते आतां पक्ष बदल करतात. आतां खंय तरी TMC गोंया भितर रिगपाक पळयता. तेवटेन खंय तरी आपान आतां वेगवेगळे येवजण्यांचो भडीमार सुरू केला. सो आतां आप जावं TMC जावं ह्यो सगळ्यो ह्यो ज्यो भायल्यो पार्टी आसा गोंया भायल्यो, डू यू थिंक दे वील मेक अ ग्रेट इम्पॅक्ट? TMCच्या बाबतीन हांव नकळो, पूण जे तरेन आप दिल्ली सरकार जे तरेन चलयता, आय थिंक खुबशे गोवन लोक आतां तांकां चान्स दिवपाक पळयतले. बिकॉज तांणी रिजल्ट्स दाखयल्या ना म्हळ्यार. नव्या लोकांक संदी दिवपाक जाय. हय, कित्याक आमी जे ऑलरेडी एक्झिस्टींग पार्टीज आसा तांकां खूब संद्यो दिवन पळयल्यो. आनी म्हाका दिसता की ह्या टायमार चेंज दिसपाची शक्यता आसा, एस्पेशली फॉर आप अशें दिसता. आनी एक स्थानीक पार्टी आसा गोवा फॉरवर्ड. आनी आतां आमी सद्या सालसेत तालुक्या भितर आसा, मडगांवा भितर आमी सद्या आसा. सो फातोड्डेचो आमदार आसा विजय सरदेसाय आनी ही बिलॉंग्स टू गोवा फॉरवर्ड पार्टी. सो गोवा फॉरवर्ड पार्टी बद्दल तुजें कितें मत आसा? एज फार कित्याक मडगांव आनी फातोड्डे हाजे कडेन त्या गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो संबंद आसा. सो हांव तुका फक्त म्हजो एक अनुभव सांगता. बोर्डा सायडीन वतना एकदां आमकां खूब व्हडलें फोणकूल दिशिल्लें आनी म्हज्या भावान जस्ट फेसबुकार पिंग करून विजय सरदेसायाक तो फोटो धाडलो आनी अशें सांगलें. आनी सरप्रायझिंगली नेक्स्ट डे तें नाशिल्लें. सो
this is the only experience I have with Goa Forward Party, but it is a good experience I feel. आनी जे तरेन फातोड्डा डेवलपमेंट जाला इतल्या वर्सां जो जायनाशिल्लो त्या मानान तुका खूब डेवलपमेंट दिसून येता त्या एरियांनी. सो तुका कितें दिसता जे आमदार आतां दुसऱ्या पार्टीक जॉयन जावपाची भाशा उलयता किंवा थोडे आमदार ऑलरेडी जॉयन जाल्या दुसऱ्या पार्टीक, तुका कितें दिसता ते त्या पार्टीक जॉयन जावपा फाटल्यान तांचो उद्देश कितें आसा? हाजे पयलीं तरी ज्यो उडयो मारल्या पॉलिटिशन्सांनी त्यो म्हाका दिसना लोकां खातीर मारल्या अश्यो. आनी कितें सांगपाक सोदता तूं गोंयच्या पॉलिटिक्सा बाबतींत? कित्याक आतां तूं 5 वर्सांनी परत एकदां मतदान करपाक वतलें. सो आतां हे खेप मतदान करपाक जेन्ना तूं वतलें तेन्ना तुज्या मनांत कितें विचार आसतलो एक बायलो मनीस, एक यूथ रिप्रेझेंटेटीव ह्या नात्यान? सो वुमन सेफ्टीचेरूय म्हाका एक पॉयंट नोट म्हणजे सरकाराक दाखोवन हाडपाक जाय की एवरी टायम पॉलिसीज काडटात, रुल्स काडटात, पूण ताजें इम्प्लिमेंटेशन जायत ना. इम्प्लिमेंटेशन इज झिरो. आय मीन तूं इंडियेन सुद्दां पळयत जाल्यार लॉ आसा, पूण लॉचें इम्प्लिमेंटेशन खंय आसा? कांयच ना. आजकाल एक खंयचीय चली सपोज बिचार वॉकाक सुद्दां किंवा जॉगिंगाक सकाळीं वतलें, आमकां सेफ दिसना. कितेंय ॲप्स ते इन्स्टॉल करतात किंवा इवन इफ यू कन्सिडर RTO फॉर एग्जाम्पल, RTOन मदीं ॲप काडिल्लें की खंयी सपोज रॉंग पार्किंग जालें जाल्यार फोटो काडात आनी आमकां धाडात, वी वील टेक एक्शन. आनी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी डीड दॅट, आमी केलें. बट जालें अशें जाचे अगेन्स्ट कंप्लेन केली तांकां आमचो फोन नंबर आनी बाकीचे सगळे डिटेल्स तांणी एक्सपोज केले. ते आमकां फोन करून तांणी आमकां हॅरेस केले. सो हांव अशें म्हणटा की दीस वॉज अ गूड इनिशिएटीव पळय तूं पळय जाल्यार इन टर्म्स ऑफ RTO. बट देन ताजें इम्प्लिमेंटेशन सारकें ना. ताजे फुडें आमकां दिसूना मागीर कोणालोय फोटो घालून कितें करचेशें. सेम रिगार्डींग वुमन सेफ्टी तांणी ॲप्स काडली, बट हाव दे आर वेल इम्प्लिमेंटेड, आय डावट दॅट. अशें कशें कितें तुजो धंदो चल्ला सद्या? सध्या हायचो बारीक बारीक जाता. हय. आनी सरकारा कडच्यान कितें मदत बी मेळटा? ना ना आमकां कोणी सरकारान मजत बी दिली ना. आमी आमगेले कित्याक कोण कोताय. हय. आतां हांगासरलो आमदार कोण तो जाणा तूं? आतां सद्या विजय आहा न्ही हिंगा. विजय आहा दिगामोर कामता. हय. तुजें मत खंय पडटा, फातोड्ड्या काय मडगांव? आमगे फातोड्डा चंद्रवाडा न्ही. हय. विजया कडेन संबंध कसो आसा तुजो, संपर्क कसो आसा? आमी विजया फुडें आतां आमकां कितें आमकां गरज जाल्यार वयताय. कसली गरज आसल्यार वयताय ना, आमी बेश्टे वचना. हय. विजय करता मदत? वय कोत्ता न्ही. आसा कोण जाल्यार कोण कोत्ते फुडें हांव वयताय न्ही म्हाजेर. म्हळ्यार आतां करता, हेल्प करता? हय हेल्प कोत म्हळ्यार आमगे हेल्प करून आमी वचनाय ना. आमगे हेल्प कसलें गरजेक खंयचें काम आसल्यार आमी वयताय. तो मेळटा तुमकां? हय तो मेळटा. Hi, I am Siola Vaz. I am an advocate practicing in the High Court and practicing in the fields of environmental law, constitutional law, commercial law and criminal law. ओके. सो सियोलाबाई म्हाका सांग, तुजे सद्या आतां 5 वर्सां तुवें सरकार पळयलें. सो आतां ह्या 5 वर्सां भितर सरकारा कडेन तुजो अनुभव कसो आशिल्लो? आमी पळयलां की हे 5 वर्षान खुबशे इन्स्टेबिलिटी जाला इकनॉमिक्सान. आमी पळयलां की क्रायमूय वाडला. पयलें अशें आशिल्लें की क्रायम स्टेबल आशिल्लें. यू नो इफ यू सी द NCRB डेटा, क्रायम रेट जे आशिल्लें स्टेबल आशिल्लें. दॅट इज ऑल्सो नॉट गूड. म्हणल्यार तुमकां खबर आसा इतले मर्डर जातले, इतले रेप जातले, पूण कमी जाले ना ते. आनी ह्या दिसांनी चड वाडला. एंड एटलिस्ट वी कॅन से दॅट द that the frequency has increased, if not the full entire number. So आनी तांचें रिएक्शन जें आसा, स्टेट मशिनरीचें रिएक्शन, म्हाका दिसना आमकां खूब कॉन्फिडन्स मेळटा की क्रायम कमी जातलें आनी की इकनॉमिक्सूय बेटर जातलें. आतां इन्फ्लेशन इतलें वाडलां. इन्फ्लेशन आसताच केन्ना कसलेच इकनॉमिक्सान,
बट आतां आमच्या इंडियेन इतलें इन्फ्लेशन वाडलां आनी आमकां इम्पॅक्ट जाला गोंयांत. आमचे मायनींग सगळें बंद जालें आसा आनी आमचे इंडस्ट्रीज इम्पॅक्ट जाले आसा, स्पेशली टुरिजम. आमी फातोड्डा एरिये भितर आसा. सो फातोड्डाचो आमदार आसा विजय सरदेसाय, हू बिलोंग्स टू गोवा फॉरवर्ड पार्टी. सो विजय सरदेसायचो ह्या 5 वर्सां भितर तुमचे कडेन वोटर्सां कडेन कसो कितें संबंद आसा? आमी म्हणपाक जाता न्यूट्रल आसा. कांय लोकांक तो आवडटा आनी कांय लोकांक आवडना. रिजन्स पॉलिटिकली आसा आनी रिजन्स परफॉर्मन्साचेय आसा. पळोवपाक गेल्यार वी हॅव सीन दॅट येस वेर क्रेडीट इज ड्यू इट मस्ट बी गिवन. So he has done beautification projects in Fatorda, yes, and roads also are relatively maintained. पण कितें जाता आमी आतां पळयलां की जस्ट इन टायम फॉर इलेक्शन्स एक 25 or 24 करोडाचो एक फायल पास जाला ताजें फॉर द हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड्स फातोड्डा एरिया. of some areas of Fatorda, not all areas. So we find that this kind of passing of files just in time for elections but not prior is very suspicious. Jenna not in पैसे but kindan jenna तुम्ही करतात तेवूय म्हाका तेच पॅरिटी म्हाका दिसता की इट इज फायनली फॉर वोट्स अँड इट इज नॉट नेसेसरली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल. आणि रोड्स इट्स नॉट दॅट आय एम बींग अ क्रिटीक पर से बट आय बिलीव इन एक्सलन्स. आणि एक्सलन्स म्हाका दिसना. म्हाका दिसता ओन्ली मतलबीपणा. सो वेन आय से रोड्स ऑल्सो डेवलपमेंट म्हणजे कितें नवीन अमेनिटी मेळपाक जाय लोकांक. जेन्ना वॉकाचेर वता तेन्ना तुमकां पळोवपाक दिसतलें सगळे गार्बेज जे आसा एट वेरियस स्पॉट्स अशें बेडशेलें अशें आसता. So that is the mark of a good place, no? Not the garbage, but the lack of garbage. That is the mark of an urban area. So जे urban problems आसा ते solve जाले ना हांगा. सुवेजाचे प्रॉब्लेम आसा solve जाले ना. सेकंडली कशें जाता की आतां न्यू पार्टीज गोंयान आपली तकली वयर काडपाचो प्रयत्न करता. TMC, आप त्यो भायल्यो पार्टीज आतां गोंयान येवपाचो प्रयत्न करता. प्लस हांगा आमची एक लोकल पार्टी आसा गोवा फॉरवर्ड. ते गोवा फॉरवर्डाचो जो MLA आसा तो तुमचो फातोड्डाचो विजय सरदेसाय. सो तुका कितें दिसता की आप TMC जो आतां गोंयान येवपाक सोदता विल दे हॅव अ ग्रेट इम्पॅक्ट? They have all the right in a democratic setup to come to any state and contest an election. जेन्ना इतले सारे पार्टी आसा आनी अलायन्साचे गोश्टी चल्ला, it only means that you might have a government, if at all the alliance wins, you might have a government which will have 3 seats of one party, 3 seats of another party, 3 seats of another party, 10 seats. You will not have, which will result in a historical hung assembly. Anyway, Goa is famous for hung assemblies. So that will happen once again. And it will be a government where throughout the majority party, the single majority party will be held at ransom by the other regional or other small parties. They will all the time say, I'm not going to support you, they are going to get out. So that is the problem with an alliance. अँड फाटल्या 5 वर्सां भितर तुवें पळयलें की जेन्ना CM मनोहर पर्रीकर आशिल्ले तेन्ना पर्रीकर हांणी MGP आनी गोवा फॉरवर्ड हांचो सपोर्ट घेवन गव्हर्मेंट फॉर्म केल्लें. पूण मागीर अशें घडामोडी जाल्यो की मागीर गोवा फॉरवर्डाक आनी MGPक कुशीक दवरून काँग्रेसींतल्यान MLA घेवन प्रमोद सावंत सरकार फॉर्म जालें परत. सो तुका कितें दिसता की वॉट गोवा फॉरवर्ड शूड डू रायट नाव? कारण आतां गोवा फॉरवर्डान लास्ट टायम सपोर्ट केलो, तांकां भायर काडलें आनी आतां तांची हें कितें आसपाक जाय अशें दिसता तुका? As far as Goa Forward is concerned, तांचो स्ट्रेंथ आसा एक मनीस जो तांचो प्रेसिडेंट आसा, हू इज द आमदार ऑफ फातोर्डा, विजय सरदेसाय. आणि जे दुसरे आसा, आय डोंट नो, बट आय थिंक एज पर सर्टन सर्वेज दे आर शोईंग दॅट दे आर नॉट सो स्ट्रॉंग, द वन्स हू आर इन दी अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज. Goa Forward is the... Yes, that's right. And now we also have Kiran Kandolkar who is coming in and he was possibly going to be contesting from TV. Some surveys saying that he is a little strong. So given this, it appears that 3 seats may be a little strong of theirs. Okay. So if that is the case, then if they want to form a government, it is very necessary for them to enter into an alliance. Otherwise, it becomes difficult for them to push their agenda on the voters. जो आमदार आसा न्ही ताका स्टेबिलिटी आसपाक जाय.
यू हॅव टू बी अ मॅन ऑफ युअर वर्ड. आमकां सांगलें तशें करप. यू डोंट ब्लेम इट ऑन काँग्रेस आनी ताणें म्हाका केलें ना वोट आमी दिला न्ही. सो यू हॅव टू यू आर आन्सरेबल टू अस. सो आमकां दिश्टी पडला की अकावंटेबिलिटी ना ह्या आमदाराक आनी तो जाय तसो करता. सो देर इज अ डिक्टेटरशीप एलिमेंट टू हिम. अँड थर्डली दॅट ही इज नॉट स्टेबल. ही विल गो एनीवे. आतां रिसंटली ही वॉन्टेड टू मर्ज इन टू TMC. सो देर इज नो स्टेबिलिटी ऑफ मायंड. सो दीस डज नॉट इन्स्पायर कॉन्फिडन्स. आनी एकदां ताणें BJP गव्हर्मेंटाक हाडलो पूण दुसरेदा इन 2019 ही अगेन प्लेज्ड हीज सपोर्ट टू दॅट सेम गव्हर्मेंट. ही प्लेज्ड. ही वॉज किक्ड आउट. जर ताका भायर धक्को दिले ना जाल्यार तो आजून पासून BJPन आसपाचो. दॅट इज द पॉयंट. ओके. आणि सेकंडली म्हजो तुका क्वेश्चन आसा की रिगार्डींग वुमन सेफ्टी कळ्ळें आनी रिजर्वेशन ऑफ वुमन तुजें कितें मत आसा? आतां म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर पंचायत लेवलाचेर वुमनाक रिजर्वेशन आसा बायलांक पूण खंय तरी विधानसभेन ना. त्या विशयाचेर तुजें कितें म्हणणें आसा आनी एट द सेम टायम बायलांची सेफ्टी? आमी आमचो एक NCHRO आसा, नॅशनल कन्वेन्शन ऑफ ह्युमन रायट्स ऑर्गनायझेशन. आमी सगळे एक मेमोरंडम केल्लें की सगळे पार्टीन लेडीजांक टिकेट दिवपाचो एटलीस्ट 50%. वी आस्क्ड फॉर 50% बिकॉज वी नो दॅट दे विल possibly negotiate. Some of them don't even want to negotiate. So we've said that 50% of your party tickets should go to deserving female candidates. This is because the electorate is 51% female in Goa. So that being the case, women have to have representation, which they don't have. Recently, minor girl was raped and then she attempted to commit suicide. So you see that the rapist or the criminals are acting with a sense of no consequences, no accountability. That is what is scary. How are they getting that message? They are getting that message because our leaders are not proactive. सो तुज्या मतान बायलांचे इश्यू जर हायलायट जातले विधानसभे भितर जाल्यार बायलांनी रिप्रेझेंटेशन दिवपाची गरज आसा. Absolutely. आता जे बायल आसा तेणे केलें ना and we are very unhappy that they have not done it. हांव सुरक्षा हेगडे पै काकोडे नांव. हांव इंटिरियर डिझायनर. स्पेस कम्फर्ट इंटिरियर्स हें म्हजें फर्म आसा आनी हांव कुंकळे बेस्ड पूण आय स्टे इन गोगोल ऑल्सो मडगांव. सुरक्षा म्हाका सांग ह्या 5 वर्साच्या सरकाराच्या हाजे भितर प्रवासा भितर तुमचो अनुभव कसो आसा? अनुभव म्हणल्यार आतां इट इज आतां रोड्स पळय हे 5 वर्सांक सेम टायप ऑफ रोड्स आतां दे आर ट्रायींग टू डू इट. दे बी जे खड्डे पडल्या तेच फिलींग करता. रोड्स आर वेबी ओन्ली. तातूंत कांयच येना. तातूंत तुगे बॅक एक जाता, सगळें जाता. गाडयेन वच, बायकान वच, किद्यानूय वच, तुका हेल्थ इश्यू जाताच बिकॉज ऑफ द पॅथेटीक स्टेट ऑफ रोड्स. आनी बाकीचें म्हणल्यार आयिल्ल्या दिसा लायक नो वन इज रिस्पॉन्सिबल. जेन्ना इलेक्शन आसता तेन्ना ते दारान येतात फॉर वोट पर्पज बट रेस्ट ऑफ द टायम कोणूच येनात कितें विचारपाक बाबा क्लिनलीनेस सरावंडींग कितें कांय ना. इवन फॉर रेस्ट ऑफ द इलेक्शन्स लायक म्युनिसिपॅलिटी टायम टू टायम येतात जेन्ना गरज तेन्ना. म्हणल्यार आतां इलेक्शना पयलीं सगळे लोक आयले, सगळें क्लीन करून गेले. आतां ताजे नंतर पावस पडलो, पावसा नंतर झाडां वाडलीं तेन्ना कोण येना. फॉर द नेक्स्ट 5 years कोण येवची ना. अगेन रिइलेक्शन जावपाच्या टायमार सगळीं येतलीं, क्लिनलीनेस करतलीं, वतलीं. ओके. सेकंडली तूं आतां ज्या मतदारसंघा भितर रावता त्या मतदारसंघाक तुका आमदार कोण लागता? म्हाका हांगा हांव म्हजें आतां लग्ना पयलीं गोगोळान लागतालें म्हाका म्हणल्यार कुर्तरे मिस्टर Alex Reginald हू हॅज गिवन व्हेरी सपोर्टीव आशिल्लो सो एवरी टायम. केन्नाय कितेंय जर गरज पडली इन टर्म्स ऑफ म्हणल्यार सादे शुल्लक गोश्टीक आतां लायट ना, उदक ना, ताका कितलेय रातीर फोन मार, ही रिवर्ट्स बॅक एवेलेबल एनी टायम. आनी तो फोन करता.
लायट ना म्हणली जाल्यार तो रोकडोच रिवर्ट बॅक करता की अमके टायमा भितर लायट येतली, अमके मेजर जाला, अमके मायनर आसा, रोखडी लायट येतली काय कितल्या टायमान लायट येतली, ही रिवर्ट्स बॅक एनी टायम ही इज अवेलेबल. ओके ओके सो आतां जें हें इलेक्शन आसा हाका एक वेगळें म्हत्व प्राप्त जाल्लें आसा कारण TMC आप अश्यो वेगवेगळ्यो पार्टी आतां गोंयान खंय तरी रुजपाक पळयता. सो तुका कितें दिसता की वील दे हॅव अ ग्रेट इम्पॅक्ट TMC आप ह्यो सारक्यो पार्टी गोंयान इम्पॅक्ट दाखोवं शकतल्यो? आय हॅव नो मच आयडिया अबावट इट, पूण पयशींच जाल्यार सगळे एकामेकाक खावनूच खावपाक हें करपाक सोदतात. आतां कोण येतलो कोण येवचो ना दीस द पब्लीक वील डिसायड, कित्याक लोक सगळ्यांचेरूच बेजारल्या. कोणाचोच रिस्पॉन्स सारको मेळना लोकांक. म्हणल्यार BJP आयली BJP तेच करता, काँग्रेस आयली काँग्रेसूय तेच करता. सो इन अ वे इफ यू आस्क मी हांव विटलां तांकां सगळ्यांक. आय फील दॅट न्यू लिडर्स शूड कम इन फॉरवर्ड. ओके स्पेशली म्हजें मत अशें की बायलांनी फुडें सरचें आतां. ओके ओके सो दॅट म्हणल्यार आतां पळय इन टर्म्स ऑफ सेक्युरिटी फॉर विमन कांयच ना. आयिल्ले दिसा आतां आमकां मदीं कळ्ळें की 500 रेप्स एट अ स्ट्रेच जाले. बट वॉट इज गव्हर्मेंट डुईंग? नथींग. ओके सो तुजें मत आसा की खंय तरी आतां बायलांनी आपलें रिप्रेझेंटेशन एसेंब्ली भितर दाखोवपाक, पूण सद्या ऑलरेडी 1-2 बायलां एसेंब्ली भितर आसात. पूण तांचे गुड जॉब. सो वाय नॉट रेस्ट ऑफ द म्हणल्यार गव्हर्मेंट आतां फॉर्म जाता पळय, वाय नॉट टेकिंग मोर लेडीज इन टू कन्सिडरेशन? अशें तुज्या मतान बायलांक जर भितर घेत जाल्यार खंय तरी बायलांचो सेफ्टी, बायलांचे अदर इश्यूज दे वील नो इट बेटर. कित्याक आतां एक क्रायम जाता, तो क्रिमिनलाक धरता हाडटा, परतें इट इज रिपीट. म्हणल्यार लॉ स्ट्रिक्टूच ना आमचो कशें खंयच्याच बाबतीन. दे शूड बी सम स्ट्रिक्टनेस इन लॉ. आणि दुसरी गजाल म्हणल्यार आतां बायलांचे जे आतां सद्या जर तूं पळयशीत म्हारगाय किंवा हेर गोश्टी ह्या विशयाचेर तुजें कितें मत आसा? आतां म्हजें एक पर्सनल मत म्हणल्यार रेस्ट ऑफ द बिजनेस क्लास जावं मिडल क्लास इज ओके विथ इट. आतां म्हजी एक घरान मेड आसा जी यो वच करता, तांची स्थिती व्हेरी बॅड बिकॉज ऑफ हातून कोवीड सिच्युएशन सगळें तांकां नोकरे वयल्यान थोड्या लोकांनी काडले सुद्दां. आय हॅव कंटिन्यूड किपींग हर. सो आतां तूं जेन्ना एक बायलो मनीस म्हणून आतां परत तूं जेन्ना वोट करपाक वतलें ह्या 5 वर्सांनी, आतां परत इलेक्शन आतां 2-3 म्हयन्या भितर इलेक्शन आसा, वोट करपाक वतलें, तूं कितें विचार करून कितें तकलेंत दवरून वोट करपाक वता? हांव कॅन्डिडेट पळोवन वोट करतलें, नॉट फॉर द पार्टी. वीच कॅन्डिडेट कॅन हेल्प बेटर एंड वॉट ही हॅज डन बिफोर, त्या बेजिसाचेर हांव वोट करतलें. आय एम नॉट गोईंग टू वोट फॉर एनी पार्टी बिकॉज पार्टी वोट करून सगळें पळयल्लें आसा. सो एंड रिजल्ट इज 0. सो इट इज बेटर नाव वोट फॉर अ पर्सन हू इज गोईंग टू गिव यू द बेस्ट. तुमचें नांव सा? सिमरन. सिमरन, आतां 5 वर्सां जालीं तूं इलेक्शन सरकाराचें तुवें काम पळयलें. सो तुजो अनुभव कितें आसा सरकारा कडेन? Okay, so we have been voting for Digambar Kamath and he has done quite well in our constituent at least. He has been given jobs to the needy people. He has been working quite well. ओके सो तुजें आनी कितें मत आसा की जेन्ना आतां तूं इलेक्शनाक वतलें, तूं वोट करपाक वतलें, तुज्या तकलेन कितें आसतलें? तुजो विचार कितें आसतलो? Okay, so now the thing which I'm really scared of is the things which is happening in Goa. Recently the crimes and all have increased and I have seen that nobody is coming with the thing that women's safety is very important. Now the petrol prices and all have been increased, so they are very like the topic is in the discussion, but nobody is talking about the women's safety. Nobody. So I really want someone who keeps this as the priority and supports women, because now to hang out, to go out late at night, we have to think it twice, thrice, and then later on we end up cancelling the plan. So I want someone who comes up with this thing that women's safety is important and they implement some serious actions towards it. Okay. So this is the only requirement I have. ओके सो आतां कशें आसा, रिसंटली आतां तुवें पळयलां की गोंयान इलेक्शन लागीं पावलां. इलेक्शन लागीं पाविल्ल्या कारणान TMC, आप अश्यो वेगवेगळ्यो पार्टीज आतां गोंयान येवपाक पळयता. सो वॉट डू यू थिंक, वील दे हॅव अ इम्पॅक्ट इन गोवा? I don't think so. They promise and all, they are doing their job, but then it will be seen only when they win and they come up and they do their work. Right now what they are doing is fine, but I don't think so they'll have much impact. ओके सो
तुका कितें दिसता की तांकां चान्स दिवन पळोवपा जाय काय जे आमचे रेग्युलर पार्टीज आसा गोंयान तांचेच रूल Okay, the way they are giving promises and all, so we think that it's better to give them a chance and see. अँड दुसरी गजाल म्हळ्यार आतां वुमन सेफ्टी सद्या आतां कशें आसा वुमन सेफ्टी गोंयान जी आसा तशेंच वुमन रिप्रेझेंटेशन एसेंब्ली भितर त्या गोश्टीचेर तुमचें मत कितें आसा Yeah, they should have at least 50%, if not 50, at least 40. But women should have their presence. It's very important. They should be given chance. Yeah, so their presence is important. The impact these new parties which have trying to enter and make a place for themselves, I don't think it will make much difference because here the two main parties are the BJP and the government. Congress and these two parties are there. So it will be take little time for these new parties to make an impact here. And I don't think they are going to make much of a difference. The Goa is undergoing a drastic changes now. Now, the main important thing is that the people have stopped trusting each other. So this fascism has made a big impact. This BJP government in the past few years has made a drastic impact on the people mindset. Today, not only the illiterate, the educated people have also changed. And it is what do you think? You all should give a chance to new faces? yes, we should give a chance, but I really doubt in the near future it's possible because and the main thing is that there is no anti-defection laws which are really working. You elect a certain party and after some time they leave and they join another party. What is the sense in electing them? There's no point in electing the BJP or Congress or any other party. You never know. See, Goa Forward, we elected the Goa Forward party. He went and joined the BJP to form the government. Only after he was kicked out from the cabinet, then he came to his senses. I don't know, he might, same thing happen. They are just to do for their own purpose. They are not here to help the local people, anyone. So if for a middle class people, for secular struggling people, we are still struggling. Right from beginning to end, it has not made much impact in our lives. It has not made much impact. So in short, तुमचें मत आसा की खंय तरी आतां न्यू फेसिसांक चान्स We really need a drastic change, inshallah, and we should all come together to see that some changes take place. It's very important for us, you know. Otherwise, this is not regarding women's safety. That's not the point. I think Goa is a safer place than other states in India, much better. But this safety, there is a point, but that is not the most important point. There are other issues which are more important than the safety. As it is, crime rate of women in Goa is much less compared to other states, you know. Let's see, let's hope for the best. नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटकर म्हाका आतां याद जालें रिसंटली तुमचो जो आमदार आसा लुइजिनो फालेरो he resigned and he joined TMC. So are you aware about it? Yeah, he suddenly joined over there. We came to know about this, but when we vote for the party, we see the party. But these guys suddenly change their party for their own good, not for us. If they want to do some changes in people, they would not change the party because they want to do something for their own self. They change the party according to their this. तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवंक ना ताणें ना आमकां कांय खबर पसून ना. Next day we came to know that he has changed the party now. Mostly when we vote, we see the party, that this party is doing well, this party is doing well. If they change the party, then what is the use of voting? ओके Yeah. सो तुमकां ताणें आतां नावेलींतल्यान जेन्ना TMC जॉयन जालो नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान ताणें रिजायन जावन तो आतां TMC जॉयन जालो सो तुमकां तें डिसिजन ताचें आवडूंक ना आवडूंक ना खबर आमकां ते पार्टी नाका आशिल्ली न्हू आमकां काँग्रेस जाय आशिल्लें म्हणून आमी काँग्रेसाक वोट केलें तो काँग्रेसान बशिल्लो पूण तेणें आतां चेंज केलें म्हणून आमकां हें केलें आमकां घात केले अशें जालें न्हू तेणें आनी आमकां सांगूं पसून ना आतां हांगासरलो जो आमदार आसा तो हेल्प करता तुमकां ताजे कडेन तुमचो हें कसो आसा आमकां कोण हेल्प करना बाय म्हाजून कोणालें कांयच घेतलें ना 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 हांवें लोकांक खबर नाका मुगे सांगता तूं आतां इतलीं वर्सां जालीं मत मारता आतां परत आतां 2-3 म्हयन्या भितर इलेक्शन येतलें सो
तू आता परतून वयतली मत मारपाक, सो तुजे आता मत मारपाक वता आसतना कितें विचार करून वतली? आम कोणी जातलो आम वचून माता आम कोणाचें ना आनी कोणाक कांय सांगो न्हय कितें आमकां हस्त्याक माता न्हय. हय, सो आतां तुमकां पावला विजय सरदेसाय पावला तुमकां? आतां आमकां बाय ती खबर ना गो आमकां ते आमगे बारीक न्ही आमचे असल्या बारकेल्यांक कोण कितें सांगता आनी आमी तांकां विचारूंक खंय वचना. ना 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 सो तुमचे कडेन तो केन्ना आयलोय बी? ना 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 विचारले बी ना केन्ना कितें? केन्ना ना गिराक जायना हिंगा कोण लोक येना हिंगा बाजारान कित्याक लागून लोक येना? लोक चल चल लोक रस्ते आहा न्ही गो थिंगा रस्त्यार बसता भाजी? हय हिंग कोण येतलो चोय आख्खे मार्केट चोय कोण लोक आहा ते रस्त्यार बसता तांकां कोण धांवडायना? मागीर तांकां मुन्सिपाल्टीन काडपा जाय न्ही कोण काडना? कोण काडना म्हणजे ह्या मार्केटान लोक येना न्ही त्या रस्त्यार नाका पयलीं काडाय हय. हय तेशें सांगो जाय न्ही. हय हिंग लोक कोण येना आनी आतां इतलो वेपारान कुसोन भायर मारताय लोक ना न्ही. हय ताका लागून सांग सो आतां घर कशें चलयता? कितें प्रॉब्लेम? घर चलयता कितें जाल्यार हांवें चलयपा जाय न्ही घर बाय चड थिंगा थोडे करपा जाय न्ही भुरगीं आहाय घरान लोक आहा कितें जाल्यार करपा जाय न्ही. तुमी आतां वोट मारपाक वतली, आतां तुमचे कडेन एक वेळ हांगासरले उमेदवार येतले वेगवेगळे कोण कोण येतले मत मार म्हणून, तांकां तूं कितें सांगपाक सोदता? ताका सांगात कितें म्हणजे आमगे गिराक जायना आनी तुमी कसलो पाव करयाय तांकां काडपा करयाय रस्त्यार नाका काडूंक जाय न्ही. हाजे पयलीं कोण हांगा आयलो ना तुमकां? लोक ना ना कोण येयलो ना गिराक जायत जाता आमगे हिंगा आतां लोक रस्त्यार 2 वर्सां जालीं रस्त्यार लोक कोण येना हिंगा. पूण हांगासरलो आमदार बी तुमचे कडेन आयलो ना केन्ना? हांगा पळोवपाक येवंक ना केन्ना मार्केटान? ना पळोवपा ते खंय येताय ते खंय तें न्हय ते आपल्या जाय तेन्ना येता वच मारपा ते सांगपा येता. आमी आतां 20-21 वर्स जालें आतां हिंग बसले. हय, सो ह्या आतां कितें प्रॉब्लेम फेस जाला तुमकां? फेस जाल म्हळ्यार पयलीं प्रॉब्लेम आमकां हिंगा एक गिराक येना सगळे लोकां पयलीं रस्त्या वयले काडपा जाय. पयलीं पूण मातशें कोणू येतालो आतां हें कोरोना वायरस जाय सान लोकांनी पळय घरान भितर आल्या लोकांनी सगळें रस्ते सुरू केलां म्हणटा हिंग कोण येना. ओके, रस्त्यार कोण बसता तांकां धांवडायना कोण काडना कितले पाटी आमी हें केलें म्हणल्यार कोण काडनाय तें मुन्सिपाल्टी लागता म्हणटा एसपीडी म्हणटा आपूण काडपाक शकना तांकां ते म्हणटा मुन्सिपाल्टी काडपाक कोण काडनाय तांकां आयज काडल्यार रोखडी फाल्यां आनी बसताय तीं. हांगासर केन्नाच खंयचो मंत्री आमदार बी आयलो ना पळोवपाक तुमचें सिच्युएशन? ना आमी विजया पासून वचून आमी विजया बोले पासून गेली आनी ताका सांगलें बाबा अशें प्रॉब्लेम जाता आमकां हें तांकां काडपाक आपूण शकना म्हूण सांगो तो हें जर ती स्टेडियमाक थिंगा लायनी सगळ्यांक बसयलें तेणें पूण तो म्हणटा पूण तांकां खंय काडपाक आपूण शकना जाल्यार आनी कितें तेको तर आमगे कुतो चलना जाल्यार आमी कितें करपाचें. हय आमी आसा दीस काडटाय 2 दीस 3 दिसांनी पारपिड्यार कोताय. तुमी तुमच्या आमदाराक सांगून सुद्दां ताणें हेल्प केलो? ना हेल्प केलें ना तांकां पोट ना काय चात न्ही तो तेणी चल आमी सगळीं गाडी करून गेल्लीं हिंचार हिंगोडे विजया बोले गेल्लीं तो सांग तांकां काडपाक आपूण शकना म्हूण सांगता. हें पळय हें गिराक आमचें सकाळी सान कोण येता सांजची म्हळ्यार 50-150 रुपयां कडेन जायता 1.5 म्हळ्यार आमी मागीर जेवणा वयताय मागीर जालें आनी गिराक म्हळ्यार असलें हो उत्ताय पर फाल्यां इकताय आनी परत मागीर फाल्यां म्हळ्यार मागीर भायर उडोवपा तो दूत तो हो पालो न्ही उरना तो आयज फाल्यां उरोन ना भायर पडटा असली आनी कांय ना. आतां तुमी परत इलेक्शन येवपा आसा 2-3 म्हयन्यांनी तेन्ना आतां परतून तुमी आतां मत मारपाक वतली तेन्ना आतां तुमी कितें विचार करून वयतली? कोण तें विचारपा येताय आमकां आतां आनी ते येवपा नाय आमगे दारां तांकां कसलीं ते उतर पोटाय म्हूण खबर आहाय तांकां जाल्यार कोण मुखार सरना न्ही. आतां हें काडपा म्हूण तेम कितें सांगलें हय लॉकडावना टायमार लोकां बसती म्हणलें कित्याक काम ना न्ही. आतां लॉकडावन जालें आतां लोकां सगळ्यांक काम आहा खंय जाल्यार काम करता पूण आतां लोक उठोवंक सोदना. पूण रस्त्या वयले लोक मुन्सिपाल्टी पयशे फारीक कोता म्हणटा आनी मागीर कितें करपाचें आपूण चीट हय बसता हय ती चीट फारीक कोताय न्ही. मुन्सिपाल्टी तांकां हप्तो घेत न्ही ना बेश्टी बसोवन दिता मुन्सिपाल्टी हय तें एलॉट कोत म्हूण बसताय न्ही ना जाल्यार बसता आहले ती आमकां कितकोन जातलें 3 रस्त्यार बसलें हिंग कोण येतलो लोक कितें म्हणटा सांगलां लेटर बी केलां पूण कितें करया विजया पासून सांगलें तो म्हणटा ते फातोड्या लोकांक काडपा जायना ते आपल्या लागता तांकां पोट नागाय म्हणटो आनी आमी कितें करपाचें जाता मागीर ते चोयन वचना येयन वचना ते चोयताय ते कांय कोन्नाय सगळे कान दाखोवन आहाय ते कान कोण हें पयलीं आतां चोयल ना तुवें आतां बसोन आहाय हिंगा कोण चुकोन येता एक सांडे जाल म्हण येपार काबार जायना एक मांडे जाल म्हण जायना. आमची मागणी रस्त्यार लोकांक काडपाचें मुन्सिपाल्टीन.
फुलार नाचवलं रस्त्यार नका बसवलं आमगे गिराक नाही दोन बाजार बांधलं पुन्हा बाजार चोपा गेलो नक बाजार बांधला केल्या 500 रुपये काढून आम्ही 500 रुपये हारी केले आणि बाजार हिंग बांधून हाडला आम्ही सगळे एकट्याने कोण बाजाक बाडा मारलो आणि आज सगळं बाजार आता आमकां शापात आता सगळं रस्त्यार नका बसयला हे आता आमकां उठ म्हणटाय काड म्हणटाय आतां कोण मनीस म्हणटा गाडी येताय आनी गो हय आमदाराक सांगले ना विजयाक काही सांगितलं हॉस्पिटल नको गेले आम्ही कंप्लेंट दिल्या पासून ऐक नाही ना आता चलनक रस्त्या पासून हिंगा गिराक ना आमकां सो तुमकां तुमची मागणी आसा की तांकां रस्त्या वयले काडचे वय रस्त्यार काडचे आनी आमकां हिंगा थोडे गिराक येवचे आमचे मार्केट सारखी डावन आसा बाया कित्याक होलसेल मार्केटान थिंग रिटेल विकताय 400-500 लोक थिंग बसताय आनी रिटेल विकताय आनी आमच्या मार्केटान कांय नाच आमी हिंग बसता त्या सकयल येयले कित्याक गिराक ना सारकें डावन आसा मार्केट आतां कितले वर्स जाले आतां मार्केट गेयत सा चेअरमॅनान मार्केट सा डावन आसा आमगेली सो तुमचे आतां आमदाराक बी तुमी सांगले ना आमदार आमी वचोन चेअरमॅन आहा न्ही बाबुशान तेका वचोन आमी सांगली आनी मेळ्ळी तेका पयलीं आमी लेटर कर म्हणपा लागलो आमी लेटर पयलीं केली जाले 6-7 म्हयन्या पयले कलेक्टर म्युनिसिपालिटी आनी SPD 3 लेटर केली तरी तेणी एक्शन घेवना आमगे कांय मागीर पयर आनी एक दिसा आमी गेली मेळपा तेका बाबा तुवें आजून एक्शन घेयला ना हे भाशेन रावलें आमगे घर कितको चलतलें अशें म्हणून आमी तेका सांगपाक गेले तो म्हणपा लागलो फ्रेश लेटर कर मागीर आमी फ्रेश लेटर केलें फ्रेश लेटर करून तो कोणाक करपाचें कलेक्टराक SPDक आनी म्युनिसिपालिटी 3 लेटर आमी दिली आजून तेणें आमगे आजून सोबर घेवंक ना सोद म्हणटा घेवंक ना MLAक सांगूना तुमी आमचे MLA फुड्या पयर उद्घाटन जालें न्ही तो येयलो तेन्ना दिगंबर कामत येयलो विजय सरदेसाय आयलो बाबा तुमी हें मार्केट बरें केल्लें आतां तरी आमचे खबर घे आमगे सारकें मरपा टायम येयला कांयच जायना बाय 1 रुपया इंक्रीज जायना आमी पयलीं 300-400 किलो येपार कांय न्ही गो विकताले आतां आमकां 10 किलो हाडटा ते येपार होपना 3 हाड कोता एक बॉक्सा घेवन आमी 20 किलो बॉक्स 3 जाण हाडटा तरी आसता आमगे होपना मागणी कितें आसा आतां आमची मागणी आतां कोण तरी MLA येवचो आनी तेणें आमची खबर घेवची आनी आमकां मातशा पोटा कितें उपाय आमचो कोन्न दिवचो आनी ते कोत्ता तेणें तेका थँक्यू आमगे कोत्त्याक मनशाक आतां तेणें सांगलां आमकां सांगून गेला दिगंबर कितें मागीर दिवाळ जातरी मातशें आमी फुडें स्टेप घेताय म्हणून दिगंबर आनी विजय सांगून गेला आमकां आनी तें कर आनी तेका आमी चड देव बरें कर कित्याक आमी भुरग्यां आहाय बाया आमी हिंग कितें केलें आमगे भुरग्यां आमगे सायड बिजनेस कांयच ना ह्या मार्केटान कितें केलें आमगे कितें जावपाचें आमी 60 वर्सां जावपा येयलीं म्हळ्यार आमी मार्केटान काम करून मार्केटांक खावपाचें भुरग्यांक घालपाचें मार्केट पयलीं सद्या कांय आतां चलना आतां बरें ना पयले भशेन कांय ना आतां कितें जालां होलसेलां म्हणटा लोक बसता न्हू आमकां एक 10 रुपया होलसेल SPD हितून थिंगा हय थिंग बसताय लोक सगळे लोक थिंगा आसताय आनी आतां आमकां सद्या हिंगा कोण थोडे आतां कोण ना बाजारान केन्ना वर्सा संडे एक फावटी केन्ना गिरायक जाता तेजे मदीं आमकां गिरायक आसना केन्ना जाता जाल्यार चड अशें ना आमकां गिरायक पयलीं जाता ते भाशेन आतां गिरायकूच ना आतां एक फावटी येपार हाडे जाल्यार आमी 2-3 दीस येपार हिंगताय आनी आतां कितें मुखार आमी कितें चोवपाचें न्हू आमगेलें आमगे कांय आमगे चलना आमी सांगला तो कांय केअर करना आनी थिंगा होलसेलान कोण एकलो घेता तो सगळो हिंगा पयशे घेता आमगेले दिसा भाडे पयशे तुले घेता आमगे बाबा होलसेल आतां मातशें बंद कोरे एक पावट 2 दीस हापना गरीब लोक कितें खातलो तूं सांग आतां 5 वर्सां 5 वर्स एक 6 म्हयने बरें चोयताय 3 म्हयने कोताय
मग 3 महिन्यात मातशें आपले वळच बोलली ते खुशीन जाले आनी एक 4 महिने आनी एक दुसरे येता तेच करप सारकें ना न्ही गरीबाचें मातसो हें न्ही तुमगे निवळून येवपाचो हय कोण गिरायक ना मातशें निवळ करे आमी सांग होलसेला मागीर कोण येतो न्ही एक पावट ना एक पावट 2 दीस शिकताय बाय तुझें नांव कितें? माय नेम इज मोलिन एंड आय एम फ्रॉम मारगांव. ओके सो मोलीन म्हाका सांग आतां 5 वर्सां तुवें आतां सरकार पळयलें सरकाराचे गव्हर्नन्स पळयलें सो तुजो अनुभव कितें आसा? अनुभव म्हणजे इतले बरें बसून ना कित्याक इतले टायम आमी वोट कोत्ता आनी जे गव्हर्मेंटाक येवपाक जाय त्या गव्हर्मेंट येयना आनी येयल्यार बसून ती चेंज कोत्ता. So the government they change their sides and if it is Congress, like for example, if it is Congress, they go to BJP, they join BJP, like the last time Congress had come, right? So it's, I only say that the government should be for the people and not for themselves or for the benefits. So it's been like so many, this 2 years has been really difficult and I don't blame the government fully, but the efforts that they have to take towards doing a better job for the state and for the people, it hasn't been so well done. And in spite of we voting for a government that would actually be for the people, the government has not come. So we cannot expect that government to actually do anything because they have changed their parties. Okay. So our government is, so when we go to vote, it becomes so difficult for us to vote because when we vote for a particular government and if that government comes but they change sides, then whom do we vote for? Because we know that the government that can help us out is not going to help us out, then it becomes difficult for us as voters to actually vote for the government. Okay. Because the government that comes then doesn't give us and helps us out and understands to the ground level of the people. Okay. So that's why it becomes very difficult for us as citizens to vote for the government, to choose candidates who are genuinely going to do something for us. Okay. So it becomes really because तुझे अशें म्हणणें आसा की the candidate they later on they change the parties. They change. So there's a lot of biasness. Plus there are voters brought from the other states, which we can't say, just to increase their vote bank. So I guess the government should see on that as well and check whether they have dual, citizen rights towards in their village or whether in our village. Because as far as I feel that if it is Goa elections, it has to be purely only Goans voting for the people so that we know what we need in our state. Not the outsiders can't come and tell us what we need and which candidate do we need for our state. Okay. So that is why if it's going to come from the outside state, then obviously the decision, I don't know whether it is the correct decision that they will make, because if the citizen from the particular state, they know more better than the citizen from the outside state what is benefited for us in our state. Correct. So that's why. ओके सो तुजें अशें मत आसा की फक्त गोवन्साकूच चान्स दिवपाक जाय वोट करपाक. ओके म्हणजे आमदार जे थोडे MLA जे आसा ते आपली वोट बँक वाडोवपाक भायल्यान वोटर्स हाडटात. Correct. ओके दे अलॉट देम वोटींग कार्ड. Correct. ओके ओके सो आतां जेन्ना इलेक्शन लागीं पावलां, आतां एक 2-3 म्हयन्या भितर इलेक्शन जातलें, सो तुजे कितें व्यूज आसा जस्ट बिफोर गोईंग टू वोट? Actually, honestly, no views at all, because again, when I'm going to vote, जेन्ना आमी वोटिंगाक वयता, आमचे मनान तेच परते तेच येता मनान की वोट केल्यार ती येतले, ते कॅन्डिडेट्स येतले, पार्टी चेंज करतले या ते येतले. बट एज अ रायट, एज अ सिटीजन रायट, आमी वयता एंड वी वोट फॉर द कॅन्डिडेट जे आमकां सारके दिसता, जे आमकां लोकांक बरें करतले आनी जे स्टेटाक बरें करतले, आमी ते चिंता. पूण अगेन इट इज जस्ट दॅट वी आर स्टील नॉट गिवन, आय मीन आमचे जे आमी वोट करता ते सारके येयना. सो
I don't know whether it is going to actually, we still go with a hope of that, okay, that the candidate that we vote and who is genuine, that candidate will come, hoping that at least this time, and every year we keep voting, thinking that this time we will get the right candidate. So that's just a hope that we always keep saying every year that, okay, fine, this time we will get the right candidate and there'll be no switch or no change in any kind of bias or any biasness or any additional other voters. ओके सो तुका कितें दिसता की जे कॅन्डिडेट्स जेन्ना उबे रावता इलेक्शनाक दे गिव अ सर्टन प्रॉमिसीस थोडी आश्वासनां दिता डू दे स्टँड अप टू इट Definitely. I would say 50% or 40% of the time they do stand up, but the remaining time they will promise which they don't even meet, and even if they meet, we have to be back of them to get it done. ओके So it's not that an instant, effort is put in or is told. No doubt it is promised, but it is not very well and satisfactory. ओके ओके आनी सेकंडली म्हाका सांग आतां रिसंटली आमी पळयलां की TMC आप अशे तरेच्यो पार्टीज सद्या गोंयांत येवपाक सोदता दे ऑलरेडी स्टार्टेड दे आर कॅम्पेनींग इन गोवा सो डू यू थिंक दे वील हॅव सर्टन इम्पॅक्ट इन गोवन्स Whether it is positive or negative impact, I really can't tell, because again it is out of Goa. And I feel a true Goan who is in Goa and knows the situation and conditions of Goa will be the best person to actually rule Goa and take Goa forward. But if it is from outside, they will always have a background of their own state, which is going to be brought and added to Goa. So as Goa is a very beautiful place and very peaceful place, and every tourist want to come for that peace. So if it is going to be mixed korun temche state from their state, if it is going to get mixed in our state, their culture in our state, then I don't think it will give a good impact over Goans ruling. So I think Goa should have their own government rather than taking it from other state. सो सिन्स तुवें सांगलें की तूं आतां मडगांवचें म्हणून आतां सद्या जर तूं पळयत जाल्यार गोवा फॉरवर्डा सारकी पार्टी मडगांव फातोड्डा ह्या एरियेन तांचे ती आसा सो गोवा फॉरवर्ड फातोड्डेचो MLA जो आसा विजय सरदेसाय ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ गोवा फॉरवर्ड पार्टी सो तुजें त्या पार्टी संदर्भान तुजें कितें म्हणणें आसा Honestly, it's difficult to say anything, because as per them, since they were ruling and they were thrown out, but then even now there's nothing done about it. Like they want to start their own, I suppose, but nothing in particular about them as well, because at the end it is politics.